डिक्लेअर जाले म्हणटकीर फोंड्याच दिसतालें सगळ्यांक तुमच्या पक्षाक पूण आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की फोंड्यांक आमदार ना 1.5 वर्स जाता सो आतां फोंड्यांक वाऱ्यार सोडटले काय एज अ पक्ष म्हणून तुमचे काम चालू आसतलें पार्टीचे संघटन आणि बाकीचे सगळे कामां ते चालूच आसतली ना पूण लोकांची कामां जावंक जाय न्ही, थंय आमदार ना मुख्यमंत्री थंय लक्ष घालतात आणि थंय केतन योग्य नियोजन करून ते काम चालू आसता. केतन भाटीकर सुप्रीम कोर्टान गेलो पूण बीजेपीन अशे काही स्टेप्स घेवना. इलेक्शन जे रद्द जालें तेच्या हितून केतन भाटीकर सुप्रीम कोर्टान अपील करून गेल्लो. सो बीजेपीन असे स्टेप्स काय घेवना की कितें ते सुप्रीम कोर्टान गेला बीजेपीन इलेक्शन लढयताले न्ही. बीजेपीन काय करून म्हणलें बीजेपी इलेक्शन लढयताले. बीजेपीचे सगळे थंय स्वता थंय ठाण मारून आशिल्ले सगळे आसा. शेवटी कोर्टाच्या निर्णयाचेर हांव काय उलयना. गेले कोर्टान जाल्यार ताचो निर्णय रावूं ना पूण तुमच्या वटेनच्यान काय तशें हालचाली आमी कितें कोर्टार वतले कितें म्हणून तुमकां नाका इलेक्शन उलट चुकीचे उलयतात तुमी. कारण कोर्टाच्या हातून भितर प्रक्रियेन भितर इलेक्शन कमिशन आणि हांचे भितर सरकार तातूंत पार्टी ना म्हणून काही गजाली आसा त्या गजालीन भितर सरकार म्हणून न्ही, पक्ष म्हणून म्हणटा आमी बीजेपी पक्ष म्हणून ते काँग्रेस म्हणून गेल्यात न्ही. कितें ते तो कॅन्डिडेट म्हणूनय गेला काँग्रेस म्हणूनय जर गेला तर येवन निर्णयाक न्ही. पार्टीन आमकां एप्रोप्रिएट दिसूना की पार्टीन आमी वचून कोर्टार वचून आमी ज्या जाग्याचेर जे रिप्रेझेंटेशन करपाचें आसा त्या जाग्याचेर रिप्रेझेंटेशन केलां. सो BL संतोशा कडेन तुमी आतां डिस्कशनाक गेले पळय ह्या इलेक्शन संदर्भात काय डिस्कशन जावं नाशिल्लें. सगळे विशय आसात ते सगळे विशय चर्चिल्ले पण ते पब्लिकली उलोवपाचे म्हणजे म्हाका समा दिसना. कारण आमची एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा आनी पार्टीची एक त्या चौकटीन रावन जे कितें विशय आसा तुम्ही रिपोर्ट कार्ड सादर केला न्हू सगळे पार्टीच्या चौकटीन जे कितें आसा तितले चौकटीन भितर